नमस्कार, पोया प्राइम खबरो। ड्रग्साचे केशींनी धरिल्ल्या फॉरेनरांनी सगळ्यांत चड नायजेरियन 5 वर्सांत 43 नायजेरियनांचे ड्रग्साच्यो केशी वट्ट 240 नायजेरियन वेगवेगळ्या केशींनी आरोपी। धरिल्ल्या 52तल्या 34 जाणांकडेन कसलेच वळखपत्र ना, एकट्या कडेनच ओरिजिनल पासपोर्ट, 12 जाणांकडेन पासपोर्टाची फोटोकॉपी, 5 जाण भोंवतात ड्रायव्हिंग लायसन्स घेऊन। खण खात्यान 133 मायनिंग लिजां कायमची केली रद्द। लिजांच्या रिन्युअलाचे डॉक्युमेंट नाशिल्ल्यान आदेश जारी। रद्द केल्यात तातूंत चडशे लीज सांग्यावेले। टोमाट बटाट ह्या गरजेच्या भाज्यांचो प्रेस सुमार 100% वाढलो। टोमाट पावले 40 रुपयांचेर, बटाट 35, कानो 60चेर। आणि चौथी ऑल इंडिया आंतरजिल्लो एथलेटिक्स सर्त कांपाल ग्राउंडार सुरू। 15 पंगडांचे मेळून 613 खेळगडे सर्तींत वांटेकार। खबरो विस्तारान। ड्रग्साच्या केशींनी अटक केल्ल्या फॉरेनरांनी सगळ्यांत चड नायजेरियन आसात। फाटल्या 5 वर्सांत 116 फॉरेनरांक ड्रग्साच्या केशींनी पुलिसांनी भितर वडयल्यात। तातूंत 37% नायजेरियन आसात। फाटल्या 5 वर्सांत नायजेरियनांचो ड्रग्स वेव्हारांत आंकडो वाडला। हेर गुन्यांवूय हिसपाक धरल्यार फाटल्या 4 वर्सांत 240 नायजेरियनांचे ड्रग्स धरून वेगवेगळ्या प्रकरणांनी पुलीस केशी जाल्यात। फाटल्या 4 वर्सांत IPC, NDPS आणि फॉरेनर्स कायद्या खाला वेगवेगळ्या गुन्यांवांनी 240 नायजेरियनांक अटक केल्या। 2010 68 नायजेरियनाचेर केसी घाल्ल्यो, 2011 31 नायजेरियनाचेर, वर्स 2012 72 जाणांचेर, जाल्यार 2013 आतां मेरेन 69 जाणांचेर केसी जाल्यात। ड्रग्साच्या केसींनी फॉरेनरां मदीं नायजेरियनाचोच आंकडो चड दिसता। फाटल्या 5 वर्सांत गोंय पुलिशेन 242 ड्रग्साच्यो केसी नोंद केल्यात। तातूंत अटक केल्ल्या 266 जाणांतले 116 जाण फॉरेनर। त्या फॉरेनरांत 43 म्हणजे 37% नायजेरियन आसात। ड्रग्सांच्या केसींनी नायजेरियनाचो आंकडो वर्स 2009 सावन वाडत गेला। पयलीं नेपाली चड सापडटाले, आतां तांचो जागो नायजेरियनांनी घेतला। 2009 22 फॉरेनरांक ड्रग्स केसींनी धरिल्ले, तातूंतले 15 नेपाली जाल्यार 2 नायजेरियन। 2010 13 फॉरेनरांक धरले, तातूंतले 9 जाण नायजेरियन। 2011 अटक केल्ल्या 25 फॉरेनरांत 10 नायजेरियन। 2012 अटक केल्ल्या 25 फॉरेनरांतले 18 नायजेरियन। 2013 ते आतां मेरेन अटक केल्ल्या 14 फॉरेनरांत 4 नायजेरियन आसात। प्रुडंटा खातीर ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार। सुमार 250 नायजेरियनांनी कसो उपद्रव केलो ते तुमी आतांच पळयले, पूण जे 52 नायजेरियनाक परवरे धुडगूस घालो म्हूण अटक केली तांचे कितें? धरिल्ल्या 52तल्या 34 जाणांकडेन कसलेच वळखपत्र ना, एकट्या कडेनच ओरिजिनल पासपोर्ट आसा, 12 जाणांकडेन पासपोर्टाची फकत फोटोकॉपी आसा, 5 जाण ड्रायव्हिंग लायसन्स घेवन भोंवतात। हे नायजेरियन बेकायदेशीर रितीन गोंयांत कशे रावताले ताचो हो पुरावो। अटक केल्ल्या 52 नागरिकांची एक गजाल मुखार येवपाक लागल्या। त्यो पळयल्यार हे नायजेरियन कशे बेकायदेशीर रितीन रावताले हे सिद्ध जाता। परवरे धुडगूस घाल्या उपरांत अटक केल्ल्या 52 नायजेरियनांतल्या 34 जाणांकडे स्वताची ओळख दाखोवपी कसलेच डॉक्युमेंट नात। खासा गोपांतल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 52 नायजेरियनांतल्या फक्त एकट्या कडेन खरो पासपोर्ट आसा। 12 जाणांकडे पासपोर्टाची फोटोकॉपी आसा, जाल्यार 5 जाण वळख म्हूण ड्रायव्हिंग लायसन्स घेवन भोंवतात। उरिल्ल्या 34 जाणांचे कांयच डॉक्युमेंट नात। नायजेरियनाचो खून, परवरे नायजेरियनांनी घाल्लो धुडगूस आनी हेर घडणुकांचो अहवाल विदेश वेव्हार मंत्रालयान मागिल्लो। गोंय सरकारान गुन्यांवकारी नायजेरियनांकडेन कशे डॉक्युमेंट नात आनी कशे बेकायदेशीरपणान ते गोंयांत रावताले हे अहवालान घाला। त्याच बरोबर खुनाची घडणूक, परवरेचो धुडगूस आनी मारपेट, पुलिशेची नायजेरियनाच्या जॅकॉब ह्या अधिकाऱ्या बरोबर बसका हाची पुराय म्हायती त्या अहवालान घाल्या। सरकारान हो अहवाल विदेश वेव्हार मंत्रालयाक धाडून दिला। म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार ज्या नायजेरियनाकडे स्वताची वळख दाखोवपी डॉक्युमेंट नात तांकां डिपोर्ट करप कुस्तार। सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार, प्रुडंटा खातीर। खण खात्यान 133 मायनिंग लीज कायमची रद्द केल्यात। खण खात्यान शुक्रार सांजे हो राजपत्रीत आदेश काढलो। 112 आणि 21 अशे वट्ट 133 लीज रद्द करपी आदेश खात्यान काढला।
लीज धारकांक लिजांच्या रिन्युवलाचे डॉक्युमेंट दाखोवंक खात्यान मुजत दिली. मुजती भितर रिन्युवल जावंक नाशिल्ल्यान ते कायमचे रद्द केल्यात. इतले मजगतीं गोंयच्या मिनाच्या स्टॉकाचेर सुप्रीम कोर्ट येता ते सप्तकांत अंतरीम आदेश दिवपाचे आसा. सगळ्यांची नजर थंय आसा. खण खात्यान 133 लीज कायमचे रद्द केल्यात. तातूंत एका आदेशा वरवीं 112 मायनिंग लीज रद्द केल्यात. वर्स 1987 ते 2007 मेरेन हे लीज चालू आशिल्ले. 22 नोव्हेंबर 2007 सावन आतां ती कायमची रद्द जाल्यात. हेच राजपत्रीत आदेशा वरवीं खण खात्यान 1988 वर्सा सावन 21 लीज कायमचे रद्द केल्यात. खात्यान शुक्रारा सांजे हे आदेश काढले. ज्या लीज धारकांनी 1988 वर्सा वा ताचे पयलीं पयल्या रिन्युवलाक अर्ज केल्ले तांकां लिजांच्या रिन्युवलाचेर तेन्नाचे कायदेशीर डॉक्युमेंट दाखोवंक सांगिल्ले. तांकां 14 दिसांची मुजत खात्यान दिल्ली. तांणी डॉक्युमेंट दाखोवंक नाशिल्ल्यान 22 नोव्हेंबर 2007 ह्या दिसा सावन हे लीज कायमचे रद्द करपाचो आदेश खण खात्यान काडला. ह्या 112 लिजांनी चडशे लीजधारक सांगे तालुक्यांतले. तालुक्या प्रमाण लीज धारकांची वळेरी अशी: सांगे 56, धारबांदोडे 20, सत्तरी 13, दिवचल 9, केप्यां 5, फोंड्या 4, तिसवाडी 2, साश्टी, बार्देज आनी पेडणे 1. खण खात्यान ह्या आदेशान 21 लीज कायमचे रद्द केल्यात. ह्या 21 लीज धारकांक 22 नोव्हेंबर 1988 ह्या दिसा वा ताचे पयलीं पयलो रिन्युवल अर्ज भरला हे दाखोवपी डॉक्युमेंट दाखोवंक सांगिल्ले. तो नासत जाल्यार हायकोर्ट वा सुप्रीम कोर्ट वा हेर अधिकारिणीचो आदेश आसा जाल्यार 14 दिसां भितर दाखोवंक सांगिल्लो. पूण हे लीज धारकांनी कसलेच डॉक्युमेंट दाखोवंक नाशिल्ल्यान 22 नोव्हेंबर 1988 सावन हे लीज खण खात्यान कायमचे रद्द थारायल्यात. ह्या 21 लिजांनी चडशे लीज धारक सांगे तालुक्यांतले. तालुक्या प्रमाण लीज धारकांची वळेरी अशी: सांगे 9, दिवचल 4, फोंड्या 3, धारबांदोड्या 2, सत्तरी 2, केप्यां 1. इतले मजगती गोंयांत सध्या आशिल्ले मिनाचे डंपाचेर सुप्रीम कोर्ट येता ते सप्तकान अंतरीम आदेश दिवपाचे आसा. मीन निर्गत करपाक मेळची ना. ते देशी उद्देगांकच पावणेचेर दिवचे पडटले हे सुप्रीम कोर्टान जवळ जवळ स्पश्ट केला. सगळ्यांची नजर 11 नोव्हेंबराक सुप्रीम कोर्टाचे अंतरीम आदेशाचेर आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.